फॉलोअप ज्या मनशांक स्टोन्साची हिस्ट्री आसा की ज्या मनशांक स्टोन्स जाल्यात आणि तांकां कॅल्शियमचे सप्लिमेंटेशन डायटरी म्हणजे टॅबलेट फॉर्मात जाय त्यांनी डायटरी फॉर्मात घेवप जास्त मिल्क आणि मिल्क प्रोडक्ट्साचे प्रमाण वाडवप त्यांनी स्टोन जायना सॉल्ट घेतल्यार स्टोन जाता मिल्क आणि मिल्क प्रोडक्ट जास्त घेतले म्हणून स्टोन जातलोच अशें ना पण ज्या टॅबलेट्स अवेलेबल असता म्हणजे कॅल्शियम त्यो तांच्यांनी घेवता म्हणजे ज्या मनशांक स्टोन कारण तातूंत कॅल्शियमचे तुमचे दोन आसा म्हणजे कॅल्शियम सायट्रेटचे आसा आणि यू कॅन टेक प्रोवायडेड ते सारखे फॉलोअप आसपाक जाय अच्छा ओके मास्टर सर आमकां एक प्रश्न आयिल्लो आसा हॅलो या मी होंडासून घोडेकर उलयता घोडेकर साहेब विचारात मला प्रोस्टेटचा ट्रबल आहे हो वेट 66 ग्रॅम आहे त्याचे प्रोस्टेट आणि आरजी स्टोनला मी हे केला होता आणि त्यांनी मला ऑपरेशन करायला सांगितलं होतं 8/4/11 आता एक वर्ष झालं मी काय ऑपरेशन केलं नाही पण गोळ्या तर मी घेतो याच्या कसल्या युरिमॅक्स डी घेतो त्यामुळे माझा जरासा कंट्रोल मध्ये आहे मला ऑपरेशन करायची गरज आहे काय गोडेकर साहेब प्रश्नाचं उत्तर देणं डायरेक्टली खूप कठीण आहे ऑपरेशन करण्यासाठी जी सिम्पटम्स असतात आणि अल्ट्रासाउंड आणि तुमची एक्झामिनेशन ह्या तिन्हीचा सांगड घालून डिसिजन घेणं जरुरी आहे कारण ऑपरेशन तुम्हाला पाहिजे काय नको आहे असं डायरेक्टली ऑफहँड सांगणं खूप कठीण आहे अच्छा डॉक्टर म्हाका एक प्रश्न आयिल्लो आसा हॅलो 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 या म्हजो एक प्रश्न म्हणजे एक्चुअली दोन प्रश्न आशिल्ले दोनूय विचारात हय म्हाका कळपाक आशिल्लें की युरेट्रा आसा पळय युरेट्रा हय तो डायबिटीक मनशा खातीर खंय केन्ना असो आवून येतात काय ड्यू टू प्रोलॉंग डायबिटीज सो म्हाका कळपाक आशिल्लो तो कित्याक असो आवून येता युरेट्रा आणि ताजे खातीर नॉर्मली दोतोर सजेस्ट करता टू गो फॉर डीजे स्टंटिंग सो हे डीजे स्टंटिंग तर केलें जाल्यार तो स्टंट पळय जो भितरलो आसता तो आमी रेग्युलरली रिप्लेस करचो पडटा काय तो असो एकूच फावट दवरलो जाल्यार तो आमी परमनंट दवरपाक शकता यांचे प्रश्न म्हाका दिसता त्यांचो खंय ना खंय तरी एक पेशंट असू शकता की जाका युरेट्रिक स्ट्रिक्चर जाला आसतलो आणि ताका डायबिटीज असता डायबिटीज मनशांक युरिनरी इन्फेक्शन जावपाचे चान्सेस खूप आसा जेन्ना युरिनरी इन्फेक्शन जाता तेन्ना युरेट्रिक स्ट्रिक्चर जावपाचो चान्सेस खूप असता जर युरेट्रिक स्ट्रिक्चर जर झाला तर डीजे स्टेंटिंग करून पयली जे अडकिल्ले युरिन आसा किंवा इन्फेक्टेड युरिन आसा ताका ड्रेन करणे हे पहिले काम आसा मागीर तो युरेट्रिक स्ट्रिक्चराची डेफिनेटिव्ह ट्रीटमेंट करणे जरुरी आसा प्रत्येक वेळार स्टँड बदलणे आसा ही ट्रीटमेंट न्ही परंतु केन्ना केन्ना कितें आसता त्यांची कंडिशन बरोबर नासता मेजर ऑपरेशनाक कारण डायबिटीज जाल्लेलो आसता डायबिटीसाक लागून बाकीच्या ऑर्गनांक त्यांचो इफेक्ट जाल्लो आसता अशें जर आसा आणि जर एनेस्थेसिया किंवा ते मेजर ऑपरेशन दिस इज अ मेजर ऑपरेशन विच आर टॉकिंग ताका लागून जर ताचेर फिटनेस जर मेळना जाल्यार रिप्लेसमेंट ऑफ द स्टँड ऑल्सो कॅन बी टेकन बिकॉज इट इज अ लायफ सेविंग बरोबर डीजे स्टँड जर काढून म्हणजे डीजे स्टँड म्हणजे स्टँड असता डीजे स्टँड जर काढतूक जर परत इन्फेक्शन जाल्यार ही विल लँड अप इन टू व्हेरी सिवियर कॉम्प्लिकेशन बिकॉज ऑफ डायबिटीज बरोबर सो ही त्यांची जी ट्रीटमेंट आसा इट हॅज टू बी बॅलन्स्ड बरोबर की बाबा त्यांची कंडिशन कशी आसा जनरल कंडिशन तो स्ट्रक्चर कितलो टायट आसा कितलो पार्ट युरेटराचो खराब जाला हे सगळं पळोवन ते करणे आणि दुसरें म्हणजे वेदर ही कॅन डू म्हणजे एकदा समज तो डीजे स्टँड काढलो जाल्यार वेदर ही कॅन डू विदाउट दॅट देन आणि आता जर घालचो पडलो जाल्यार कितक्या टायप्स कशा टायप्सचो घालप हाचेर त्याचे लॉंगिटिविटी ऑफ द स्टँड विल बी डिसायडेड म्हणजे सर आमकां एक प्रश्न आयिल्लो आसा हॅलो हॅलो या हॅलो या विचारात प्रश्न विचारात सर डॉक्टर म्हाका विचारूंक जाय विचारात की म्हाका परत परत मुतोवंक जाता पण हे म्हाका प्रॉब्लेम म्हाका खूप दिसता हा म्हटल्यार नियरिंग 5 10 इयर्स एज कितें तशें कांय जायना पण परत परत मुतोवंक नाही तशें काय एज कितें म्हटली एज कितें म्हटली तुमची पिराय तुमची एज कितें मग कितली वर्सां म्हाका 48 अच्छा म्हणजे डायबिटीज बी आसा ना तशें कांय ना अच्छा त्यांचे सिम्पटम जवळजवळ 40व्या वर्सा स्टार्ट झाले हय अशें म्हणपाक हरकत ना जर अशा पद्दतीन जर सिम्पटम्स झाले जाल्यार मोस्टली इट इज समथिंग टू डू विथ द ब्लॅडर म्हणजे ब्लॅडराक लागून हे सिम्पटम्स तयार झाले म्हणजे ब्लॅडर आम्ही ताका म्हणतात हायपर एक्टिव्ह ब्लॅडर म्हणजे ब्लॅडर मुताची पिशवी जी मूत साठून धरपाची जी प्रक्रिया असता ती ताची खंय तरी फॉल्टी जाल्या साठून उरना मूत थोडे मूत भरतकूच तांकां मुतूंक जाय अशी इच्छा जाता ताचे रिजन काडणे जरुरी आसा ताका खूब कारणां आसात सो ही रिक्वायर्ड एवरी कॉज हॅज टू बी
ruled out before we come to conclusion that this is functional. बरोबर. सो नॉट दॅट डायरेक्टली म्हणजे बाबा हे फंक्शनलाक लागून झाला अशें न्ही. सो ताचो कॉज मल्टिपल कॉजीस जे मल्टिपल इन्व्हेस्टिगेशन करून उलोवंक तेंच्या कडेन आनी खूब उलोवपाक जाय. खूब प्रश्न आसात ह्या कार्यक्रमात तेंच्या कडेन उलणे तशें जावपाचें ना. तेंच्या कडेन उलोवन ते फायंड आउट करपाक जाय की बाबा कित्या खातीर हा तेंचो ब्लॅडराचो प्रॉब्लेम निष्पन्न जाला आनी जर तो कॉज जर मेळ्ळो जाल्यार आय थिंक ही वील डू वेल. बरें आसा डॉक्टर. म्हाका दिसता एज वी आर गोईंग अडे आमकां एक थोडोसो टायम मेळ्ळा म्हणजे कोण तरी प्रश्न विचारच्या पयलीं हांव एक दुसरो प्रश्न विचारता. अशे खुबशे फावटी आमचे कडेन पेशंट असतात की जांचो सिमन एनालिसीस किंवा सिमेन काउंट जो म्हणटा धातूचो तो कमी आसता. तर हाची तुमच्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हणजे तुमच्या विशयाच्या संदर्भान येवची कारणां खंयची वीच कॅन बी ट्रिटेड. कारण हो एक असो जसो आमी जो बायलांचो तो हो एक दादल्यांचो प्रश्न वीच दे आर ऑल्सो क्वायट म्हणजे तांकां मातशी वचपाक दोतोरा कडेन हो प्रश्न तुमच्या डायरेक्टली फर्टिलिटीक लागून आसा. बरोबर. म्हणजे काउंट्स केन्ना 0 आसूं शकता किंवा कमी आसूं शकता. बरोबर. 0 असले जाल्यार ते कितें तरी ब्लॉक आसूं शकता किंवा टेस्टिसच तयार करिना काउंट आसूं शकता. बरोबर. जर काउंट कमी आसा जाल्यार टेस्टिसाचें प्रमाण स्पर्म तयार करपाची क्षमता कमी जाल्या. ताका खूब हॉर्मोनल कारणां आसात. थायरॉयडाचें कारण आसूं शकता, डायबिटीज आसूं शकता, ड्रग्स आसता, केन्ना स्मोकिंग आसता, ही अशी वेगळी वेगळी कारणां. अच्छा. म्हणजे दीस कॅन बी म्हणजे रूल्ड म्हणजे जशें तेजी प्रॉपर एक्झामिनेशन इन्व्हेस्टिगेशन करून ताका थोडोसो हे म्हणजे मदत जर योग्य वेळार योग्य डायग्नोस जालें जाल्यार लॉट ऑफ थिंग्स कॅन बी इम्प्रूव. एब्सोल्युटली. म्हणजे कारण कितें खुबशे फावटी लोकांक कळना की ह्या विशयाक घेवन युरोलॉजिस्टा कडेन वचप काय आनी कोणा कडेन वचप काय घरा कडेन तशेंच बसप. कारण मेनी पीपल दे गिव अप बिकॉज एक इग्नोरंट आनी तांकां एक मातशें एक लज आसता, एक भीड आसता, स्वभाव आसता. मातसो आमचो वेळ सोंपत आयला पण हो एक निमणो क्वेश्चन आमी घेवया. हॅलो ना तुजो क्वेश्चन आसा विचार. हॅलो डॉक्टर, गुड इव्हनिंग. व्हेरी गुड इव्हनिंग. सडसडीत विचार. पेडणेच्यान उलयता. उलय. म्हाजो प्रश्न असो की जेन्ना युरीन पास करूंक वयता ते उपरांत मागीर न्हू एवरी टायम म्हाका न्हू पॅन्टी चेंज करची पडटा तर तेका वास येता असो युरिनाचो. आनी एक म्हाजो प्रश्न जालो. दुसरो म्हणजे जेन्ना हांसता, खोकता जावं शिकता तेन्ना असं म्हणजे युरिन पास ऑटोमॅटिक जाता. तेका लागून खंय अशें वचपाक बॅकवर्ड कशें अशें जाता. करेक्ट. हेच आम्ही डिस्कस हे आम्ही उदोवच्यान डिस्कस करताले. इनफॅक्ट तुम्ही हो प्रश्न विचारला कोणूच प्रश्न विचारना म्हणून हांवें हो प्रश्न विचारिल्लो. ह्या प्रश्नाची जाप तुम्ही उदो आयकले आसतलीच की म्हाका दिसता की इन अ नटशेल की तुम्ही युरोलॉजिस्टाचो सल्लो घ्या. हाका बरेचशे उपाय उपलब्ध आसात, तो करून घ्या. तुमचे हे प्रश्न म्हणजे आयुष्यभरा खातीर सुट्टले आनी यू विल बी व्हेरी कम्फर्टेबल अँड यू कॅन अटेंड ऑल द पार्टीज अँड यू कॅन इन्वायट अस ऑल्सो फॉर द पार्टी. आय थिंक विथ दीस रिमार्क डेफिनेटली वी कॅन वाइंड अप दीस प्रोग्राम. ताचे पयलीं एक अतिशय म्हत्वाचो ही कार्यावळ पळयतनाच हांव लोकांक सांगूंक सोदता. तुमी डायटाचें सांगलें एक थोडोसो अबाउट जे कॉमन कन्झम्पशन. एक थोडोसो लोकांक समज आसा की बियर पिल्यार तुमकां बरें जाता आनी स्टोन जायनात बी अशें म्हणून. हो जो समज काय गैरसमज हाचे मातसो तुमी थोडोसो उजवाड घालात. बियर इज बॅड. बियर actually has oxalates which can produce stones. but कितें आसता बियरचं कंझम जालें की लघवी फास्ट जाता. मग तेका लागून स्टोनूय पडू शकता. तेच काम आमी जास्त उदक घेवन सुद्धा करू शकता न्ही. बरोबर. सो यू कॅनॉट एडवोकेट ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहोल और बियर. एब्सोल्युटली नॉट. म्हणजे जो समज आसा म्हणजे गैरसमज म्हणूं येता की बियर पिल्यार स्टोन पडटलो. ऑन द कॉन्ट्री स्टोन वाडटलो आनी तुमकां आनीक त्रास जावंक शकता. प्लस खर्चय आसा आनी तुमकां ताची संवय जावन तुमकां आनी नाका जालें म्हणजे एका बियरीच्या मातशें तुमचें मागीर दुसरे लेवल वाडू शकता. आन्सर इज नो. सो एब्सोल्युटली जशें डॉक्टरान सांगला ह्या प्रश्नाचें उत्तर सामकें नो अँड डेफिनेट नो. दोतर थोडीशी आमकां 2 मिनटां मातशें एक्सटेंड करून मेळ्ळ्यात. मातशें हो एक निमणो प्रश्न घेवया. हॅलो हां विचारात प्रश्न विचारात. डॉक्टर म्हाका एक किडनी सिस्ट आसा. कितलो किडनीचेर एक सिस्ट आसा लोअर पोलाचेर. हय. ती आतां वाडना आसा तशीच आसा लास्ट 10 years. अच्छा. म्हणून तेका कितें करपाक शकता. सायज कितें आसा सायज त्या सिस्टाची. सायज इज 4.5 mm. अच्छा. 4.5 mm इज अ व्हेरी स्मॉल सिस्ट. ही रिक्वायर्ड कितें करूंक शकता हांव. जर त्या सिस्टाक आमी डिफरंट क्लासिफिकेशन आसता. टायप 1 म्हणून जर आसा आनी ह्या सायजीचो जो सिस्ट आसा हांकां कांयच भिवपाची गरज ना. 6 महिन्यांनी किंवा वर्सांनी एकदा सोनोग्राफी करून ती सायज पळोवप करा. परंतु त्या सिस्ट दुसऱ्या कारणाक जर आसा तातूंत टायप 2 टायप 3 म्हणून आसा म्हणजे तातूंत कितें कितें इलिमेंट जर दिसपाक लागले जाल्यार फुल्ली ट्रिटमेंट घेणें जरुरी आसा. सो बेसिकली त्याची टायपाचेर ती ट्रिटमेंट आसा आणि सायजीची ट्रिटमेंट आसा. तुम्ही आता सेकंड टायपचे सांगले म्हणजे डॉक्टर ते कशा टायपचे म्हणजे वॉट रेडिओलॉजिकल क्लासिफिकेशन म्हणजे आमकां अल्ट्रासाउंडात कशी दिसता तातूर क्लियर एक आसता सिस्ट ताका टायप 1 म्हणटात. टायप 3 जो सिस्ट आसता तातूर सॉलिड एलिमेंट आसता तातूर आनी कितें उद्भवपाची शक्यता जास्त आसा. टायप 2 हो इंटरमिडिएट आसता. सो तो डिपेंडिंग अपॉन
तुमचे फॉलोअप डॉक्टर जो आसा ही वील डिसायड की इज इट इन्क्रीजिंग टू टायप 3 ऑर इट रिमेनिंग इन टायप 2. टायप 1 नो प्रॉब्लेम एट ऑल. ही कॅन सेफली follow this patient, follow him up, and since 10 years there is no problem, I don't expect any problem in the future. हां डॉक्टर म्हाका एक आतां एक आनी तुम्हाला प्रश्न विचारता. आमी इतक्या पेशंटांची उलयता न्हय, खुबशे फावटी अशे जे प्रेग्नंट लेडीज असतात तांच्या भितर जो म्हणजे गर्भ असता किंवा फिटस असता ताका केन्ना केन्ना किडनीचे म्हणजे दोष असतात आणि खुबशे फावटी ते रेडिओलॉजिकली की म्हणजे अल्ट्रासाउंड जाका आमी करतात ते असे डिटेक्ट जातात. हाऊ यू गो अहेड विथ दीस म्हणजे अशा जे कारण खुबशे फावटी हातून हांवें पळयलां की लोकांचो कांय लोक सामकेच गर्भगळीत जाता की बाबा म्हणजे भितर जो गर्भ आसा. नॉर्मली अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड very well and radiologists are very good in pitting. This is called antenatally detected problems. केन्ना किडनीचो अपर पार्ट ब्लॉक जाल्लो आसता ताका पेल्वी युरेटरी जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन म्हणटात. केन्ना लोअर पार्ट ब्लॉक जाल्लो आसता. केन्ना केन्ना युरीन जे किडनींतल्या मार्फत युरेटराच्या मार्फत मुताच्या पिशवेत जे येवपाक जाय ते उलटे जाता. पिशवेंतल्यान परत किडनीत वता ताका रिफ्लक्स म्हणटात. सो दीज आर द सर्टन कॉजीस. आणि एक कॉज असता ताका एक वाल्व्स असतात. भुरग्यांक वाल्व असता पोस्टिरियर युरेथ्रल वाल्व युरेथ्रात वाल्व असता. ही कारणां लागून किडनीक सूज आयिल्ली असता आणि ही किडनीची सूज एंटीनेटल म्हणजे प्रेग्नंट असताना अल्ट्रासाउंडात डिटेक्ट जाल्लेली असता. भिवपाची कांयच गरज नसता. हाका एप्रोप्रिएट ट्रिटमेंट आसता. भुरग्याची वाड नॉर्मल सुरळीत जाता काय नाही हे पळोवणें सुद्धा इम्पॉर्टंट आसा. त्या प्रमाणे जे भुरग्यांचे जन्म झाल्यानंतर परत सोनोग्राफी करून प्रत्येक डिसिजा प्रमाणे त्याचे प्रमाणे फुल्ली ट्रीटमेंट आपण ठरवपाक जाय. अच्छा मास्तर आयच्या कार्यावळीच्या निमतान डॉक्टर मधुमोहन हांणी बरीचशी माहिती दिली. तरेकवार प्रश्न आशिल्ले म्हणजे आय कूड फील दॅट इट इज लायक अ एकेडमिक डिस्कशन म्हणजे रायट फ्रॉम द आर्ग्युमेंट म्हणटा तशें तशें कांय लोकांचो वेद नाशिल्लो, कांय लोकांचो आक्षेप आशिल्लो, कांय लोकांचे सेकंड ओपिनियन आशिल्ले, कांय लोकांचे मॅनेजमेंट आशिल्ले. अशा तरेकवार प्रश्नांक तुमी एक अतिशय सुंदर समर्पक अशी जाप दिली. म्हाका दिसता ही जी कार्यावळीची मोग आसा आमच्या प्रुडंट मिडियाची हॅलो दोतोर ती यशस्वी जावपाक लागल्या कारण लोकांचो सहभाग हातून खूब महत्वाचो आणि आय एम व्हेरी हॅपी की दीस बिकम्स अ पीपल्स प्रोग्राम म्हणजे पीपल फ्रेंडली असोत न्हय तर लोकांचे जे दिसपट्ट्या जिणेंतले प्रश्न आसात ते तुमी सरळ आमकां विचारतात आणि हाचो आमकां खूब आनंद आसा. येता त्या बुधवारा आमचे बरोबर आसतले नामनेचे गोंयचे हाडाचे दोतोर अस्थिरोगतज्ञ डॉक्टर सांब प्रसाद नाडकर्णी. त्यांना हाडां विशीं म्हणजे मण्याच्या दुयेंसां विशीं तुमचे जे कितें प्रश्न आसतले ते तयार दवरात. तशेंच ही कार्यावळ पळयतना तुम्ही बाकीचे सगळे तुमचे काम धंदो आसा थोडोसो मातसो कडेक दवरा कारण ही तुमच्या सगळ्यांच्या आणि आमच्या सगळ्यांच्या दिसपट्ट्या जिणेंतल्या शारिरा विशीं आरोग्या विशीं अतिशय मोलाची आणि महत्वाची कार्यावळ आसा. एका ह्या कार्यावळीच्या माध्यमांतल्यान बरेचशे तज्ञ दोतोरांचो तुमकां थेट संवाद साधपाक मेळटा, बरेचशे क्वेश्चन्स विचारपाक मेळटा. कार्यावळीचेर मोग आसूनी परतून मेळुया ह्याच कार्यावळीन. तो म्हणसर आमकां निरोप दियात. शुभरात्री. Newsy Walk Hard, Hello Doctor, brought to you by Walk Hard Hospitals towards saving life.